आयज धारगळे पालयेवाड्या हांगासर आसा आनी आयज आमी 2 फावंडेशन स्टोन घातलेले आसा, कित्याक दोनूय आमचे आहा ते विसर्जनाक शेड बांदपाक, ताका लागून आमी आयज दोनूय हे शेडीचे एका आयज आमी एक फावंडेशन हे घातलेलें आहा आनी जाता तितले बेगीन हे एज फास्ट आमच्या गणेश चतुर्थी पयलीं हे दोनूय जातले। तशेंच आयज खुबशे हांवें स्टार्ट केल्ले आहा कामां, जे आमचे विसर्जन आहा पळय ते जाता तितले बेगीन हांवें सदांच सांगतालो हांव, कितें ते लोकांक खंयसरूच त्रास जावचे ना, कित्याक खूब वर्सां जालीं ते बांदूंकूच नासलेले। ताका लागून हांवें स्पिडीन जाता तितले ह्या गणेश चतुर्थीच्या पयलीं सगळे कडेन हे आमचे विसर्जन आहा पळय ते सगळ्यांक बऱ्या हेतून गणपतीक आमच्या गणपती बाप्पा मोरया सगळ्यांक बऱ्या हेतून आमी गणपतीक विसर्जन करून दितले। तशेंच आयज सगळे आमच्या मेंबर्स आहा पळय ते धारगळचे हे आमचे सगळ्यात आयज बुशा अनिकेत सगळे आमचे मेंबर हे आनी सरपंच बी सगळे बरें काम करता। तेंच्यांनी अशीच कामां करची आनी तांकां म्हाजो पाठिंबा सदांच आसतलो। फावंडेशन घातलेले आहा कित्याक लागून तरी आमचे एक गणपती विसर्जनाची एक शेड घातलेली आहा, त्या खातीर पयलीं आमच्या आमदारचे प्रवीण भावाचे अभिनंदन करता। कित्याक आयज जी डेव्हलपमेंट जाता गोंयान आनी खास करून आमच्या पेडण्या म्हालांत अशी उदरगत जाल्ली आसा, कितें तरी स्टार्ट जाल्या फाटल्या टायमार आमच्या शिरगाळे चडशीं कामां नाल्ल आमी ओपनिंग केल्ले आसात आनी बरे तरेन कामां चालू आसात। तशेंच ह्या 2 नंबर वॉर्डांत हे शेडीचें आयज फावंडेशन स्टोनाक घातलेल्या बद्दल आमच्या आमदाराक पयलीं धन्यवाद दिता। अशी फुडें काम स्पीड वाडोवपाची आनी आपली कामां जरूर करून घेवपाची, त्या लागून आमचे आमदार लोकांचे सहकार्य लागतले आनी फुडले इलेक्शन जे येतले 27 ते इजी जातले, इतलें सांगता दोन शिरापा। आयज आमी आसा हांगासर पालयेवाडा वॉर्ड नंबर 2 हांगासर। सो आज आमी 2 फावंडेशन स्टोन घातलेले आसा आमदाराच्या नेतृत्वा खाली। सो हांव ताका आमच्या वॉर्ड मेंबर आमचे डेप्युटी सरपंच तेचे अभिनंदन करता की तेणी कामाची आपली स्पीड वाडयल्ली आसा। सो अशीच कामां जातली, आमकां आमच्या आमदाराचेर विश्वास आसा आनी अशीच धारगळी आमची सुंदर जातली आमदाराच्या आशिर्वादान। देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.